शिरगांवा जात्रे वेळार चेंगराचेंगरीत जखमी झालेल्या लोकांचे भलायकेत सुधारणा। 13 जाणांमधल्या 2 जाणांची भलायकी अजूनही हुस्को करपासारखी आसा म्हणून दोतोर राजेश पाटीलाची माहिती। म्हापशेचे आजी लोक 6 जाण, जीएमसीत 14 जाण उपचार घेतात जाल्यार दिवचले हॉस्पिटलांतल्या सगळ्यांक डिस्चार्ज दिलो। शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीत मरण पाविल्ले पडोशे 70चे सूर्या नयेकार हांच्या कुटुंबाची राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लयान भेट घेतली। चेंगराचेंगरीत मरण पाविल्ल्यांच्या फॅमिलीक 10 लाख रुपया अर्थीक मजत करतले तशेंच आपुणूय फावो ती मजत करतलो अशें पीएस श्रीधरन पिल्लय हांणी ह्या वेळार सांगलें। वृद्ध आवयचे तशेंच देवदेवतांचे आशीर्वाद घेवन लयराई देवीचे जात्रेक गेल्लो सागर नंदुरगे हो 30 वर्सां पिरायेचो धोंड भक्तगण निमाणे घरा पावलोच ना। शेनवारा मध्यानराती उपरांत शिरगांवा जाल्ले चेंगराचेंगरीत सागर हाचो बळी गेलो। पिळगांव पंचायत वाठारांत रावपी सागर नंदुरगे हो फाटल्या वर्साच धोंड पडिल्लो। तो वाड्यावयल्या हेर धोंड भक्तगणा वांगडा श्री कुळपुरुस देवळेत एक वात पाळटालो। जात्रे निमतान शुक्रारा सांजे तो हेर धोंड भक्तगणा वांगडा शिरगांवा गेल्लो अशें कळटा। राज्यांत अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचेच नांव घेना। आयतारा सकाळी तामिळनाडूत थिरावरूर हांगा बस आनी कारी मदीं टक्कर जाल्ल्यान भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातांत 4 जाणांक मरण पावलां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कारीन आशिल्ले भावीक वेलंकांनी देव दर्शनाक वताले अशें कळटा। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। हरवळ्या बिराडाक रावपी एका कुटुंबातल्या 2.5 वर्सां पिरायेच्या चलयेक झोपाळ्याचेर खेळटना अचकीत दोरयेचो फास लागून मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली। ते चली आनी ताचो व्हडलो भाव सयत हेर भुरगीं घरा भायर बांदिल्ल्या कपड्याच्या झोपाळ्याचेर झोप घेतालीं। त्या वेळार झोपाळ्याच्या दोरयेच्या फासांत माणकुल्याची मान अडकली आनी ते बेशुद्ध जावन सकयल पडले। ताका बेगोबेग लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलें, मात उपचारा वेळार ताका मरण आयलें। दिवचल पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा।
1971 वर्सां पयलींची पंचायत वाठारांतली सगळीं घरां नियमीत करात अशी मागणी कारापूर सरवण पंचायतीचे ग्रामसभेत फुडें आयली. मजगतीं हे ग्रामसभेक 5 पंच वांगड्यांनी दाणी मारिल्ली. उपसरपंचाच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा पंचायतीची ग्रामसभा जाली. तन्वी सावंत हिणे सरपंच पदाचो राजीनामो दिल्ल्यान उपसरपंच दिव्या नायक हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा कारापूर सरवणची ग्रामसभा जाली. पंचायत सचिव महादेव नायक हांणी फाटले ग्रामसभेचे इतिवृत्त सादर केलें. उपरांत ग्रामसभेक सुरवात जाली. लयराई जात्रे वेळार खेटाखेटीन सरकारान उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गितेची तात्काळ बदली केल्ल्यान तांचे सुवातेर यशस्विनी बी हांची उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी म्हणून नेमणूक केल्या. तशेंच गुन्यांव फाट्याचे अधीक्षक राहुल गुप्ता हांचे कडेन उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक पदाचो अतिरिक्त ताबो दिला. तशेंच म्हापशेचे पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसौजा हांचे कडेन दिवचलचो पुलीस स्टेशनाचो अतिरिक्त ताबो दिला. जाल्यार विजय राणे हांची दिवचल निरीक्षकाच्या पदार नेमणूक केल्या. ताकर धावकोण न्हंयचेर न्हावपाक आयिल्ल्या पर्यटकांक पुलिसांनी परतून धाडले. फाटल्या म्हयन्यांत उपजिल्लोधिकारी निलेश दायगोडकार हांणी न्हंयचेर न्हावपाक बंदी घाल्ली आनी ब्लॅक स्पॉटांचेर पुलीस तैनात करपाचो आदेश दिलो. हे फाटभुंयेर आतां पुलीस ताकर धावकोण न्हंयचेर गस्त घालून आसात. फाटले कांय दिसां सावन कालोर बरोच वाडला. हो कालोर थंड करपा खातीर लोक गांवागांवांनी न्हंयचेर न्हावपाक वचपाक लागल्यात. कुडतरे वाठारांत आशिल्ल्या मायतळे तळ्यांत मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळ्ळें. ह्यान पयलीं ह्या तळ्यांचो लिलाव करताले, मात आतां नुस्तेकार ह्या तळ्यांत नुस्तें पोसतात अशें मायतळे तळ्याचो अध्यक्ष शुबट डिकोस्टा सांगता. कृषी खातें नुस्तें पोसपा खातीर ब्रीड दितात अशें मायतळे तळ्याचो अध्यक्ष शुबट डिकोस्टा सांगता. आयतारा शेतकारांक मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळिल्ल्यान शेतकारांनी खोस उक्तायला. वाळपय बालभवनाच्या दुरुस्तेच्या कामाक सुरवात जाल्या. फाटल्या वर्सा पावसात छप्पराक गळटी लागिल्ल्यान वर्गात उदक येतालें. गोमंतक टीव्हीन कांय म्हयन्या पयलीं हे विशीं वृत्त प्रसारीतूय केल्लें. उपरांत हो विशय आमदार देविया राणेन विधानसभेत मांडिल्लो. उपरांत मुख्यमंत्र्यान इमारतीची दुरुस्ती करपाचें आश्वासन दिल्लें. ते उपरांत आतां दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात जाल्या.
शिरगांवां जात्रेक जाल्ली लोकांची गर्दी पळोवन सोशल मिडियाचेर सदांच एक्टिव्ह रावपी फेलिगोमसान त्याच दिसा आपल्या एका व्हिडिओन जात्रेत शेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय उक्तायल्ली आनी ताणें वस्तुस्थिती पळोवन जे भाकीत केल्लें ते शेनवारा फांतोडेर खरें थारलें. फेलिगोम्स ह्या मनशा विशीं तुमकां आनी वेगळें सांगपाची गरज ना. गोंयची संस्कृती, परंपरा आनी गोंयचे समृद्ध दायज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जगामुखार मांडपी हो गोंयकार. फेलिगोम्स शुक्रारा सकाळीं शिरगांव लयराईच्या देवळांत देवीच्या दर्शना खातीर गेल्लो. लोकांची जाल्ली गर्दी पळोवन ताणें जात्रेक शेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें भाकीत केल्लें. फुडल्या वर्सा सावन शिरगांव जात्रेक दुकानांचेर निर्बंध येतले. तशेंच अंदू 5व्या दिसा बुधवारा कौलांक निमणे दिसा भायल्या लोकांक एंट्री दिवचे नात. शेंगराचेंगरीत 6 जाणांचो जीव गेले उपरांत देवस्थान समितीन निर्णय घेतल्यात. होमखंडाच्या फांतोडेर शिरगांव लयराईचे जात्रेत जाल्ले शेंगराचेंगरीत 6 जाणांचो जीव गेलो. शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्ले. हे घडणुके उपरांत जात्रेच्या आयोजनाचेर खर प्रस्न उप्राशिल्ले. आता देवस्थान समितीन कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. शिरगांव जाल्ले शेंगराचेंगरीचो रिपोर्ट येवपाक कळाव जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगतात. शिरगांव जाल्ले शेंगराचेंगरीत 75 सुर्या न्हयकाराक मरण आयिल्लें. मुख्यमंत्र्यान आयतारा वचून ताच्या फॅमिलीची भेट घेतली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री फॅक्ट फायंडींग समितीच्या रिपोर्टा विशीं उलयलो. पांडुरंग मडकयकारान सरकार आनी मंत्र्यांचेर केल्ल्या भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोपांच्या प्रकरणात एसीबीचो कोर्टामुखार रिपोर्ट सादर. गैरसमजांतल्यान मडकयकारान ही वक्तव्यां केल्ल्याचो दावो. मडकयकाराची खंय भलायकी स्थिर ना म्हूण रिपोर्टांत बाब नमूद. 4 मार्च 2025 हे दिसा आदलो मंत्री आनी भाजपाचो फुडारी पांडुरंग मडकयकारान पक्षाचो केंद्रीय सरचिटणीस संघटन BL संतोशा वांगडचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतना सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्ले. गोड्या मार्गामुळे मळकर्णे रस्त्या कुशीक सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीक थळाव्यांनी पुराय विरोध केला. कितलेशेच म्हयने जाले ह्या वाठारांत दोंगर कापणी सुरू आसा. हे विशीं थळावे पंचायती, केपेंच्या मामलेदार कार्यालय आनी उपजिल्लोधिकाऱ्या सयत संबंदीत खात्या कडेन कागाळ करून लेगीत कांयच कारवाय करूंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा.
मळकर्णे ग्रामसभेत बेकायदेशीर ऑर्चर्ड जमनीच्या प्लॉट आणि कम्युनिदाद जमनीचेर प्रस्तावित केल्ल्या प्रकल्पाचो मुद्दो बरोच तापलो. हे दोनूय मुद्द्यांक विरोध करीत पंचायतीन दिल्ले परवाने रद्द करपाची मागणी थळाव्यांनी लावन धरली. आयतारा मळकर्णे जाल्ले ग्रामसभेत नागवे गांवांत जावपी बेकायदेशीर ऑर्चर्ड जमनीच्या प्लॉटांचो विशय आणि कम्युनिदाद जमनीचेर प्रस्तावित केल्ल्या प्रकल्पाविशीं बरीच चर्चा जाली. ह्या प्लॉटांक लागून गांवचे अस्तित्व ना जातलें, फुडले पिळगे खातीर कांयच उरचें ना असो भंय ह्या वेळार थळाव्यांनी उक्तायलो. शहरी भागात वनीकरण वाडोवपा खातीर रान खात्यान पावलां उबारलां. हे फाटभुंयेर रान अधिकारी आनी नगरपालिकेची बसका जाली. हे बसकेत नगरपालिकेन 3 जागे सुचयले. तातूंतल्या सोनसडो जाग्याची पळोवणी केली अशी माहिती मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी दिली. एअर इंडियाच्या इंदोर गोवा विमानात बिघाड जाल्ल्यान विमानात आशिल्ल्या सगळ्या प्रवाशांक सकयल देंवयले. हे विमान इंदोर विमानतळावयल्यान मोपा विमानतळाचेर देंवपाचें आशिल्लें, मात विमानात काय बिघाड जाल्ल्यान पॅसेंजरांक सकयल देंवयले. ताका लागून विमानतळाचेर बोवाळ वाडला. BSF जवानांच्या प्रवाशांचेर कारवाय करपाचे संकेत आसात. बद्रीनाथ धामाची दारां भक्तांक खातीर आयतारा सकाळी 6 वरांचेर 6 म्हयन्यां उपरांत उक्ती जाल्या. गणेश पुजे उपरांत देवळाच्या मुखेल पुजारीन दारां उक्ती केली. बायलांनी लोकगितां गायली. गढवाल रायफल्साच्या बँडान पारंपरीक संगीत वाजयलें. हाचे वांगडा चारधाम यात्रा पुरायेन सुरू जाली. सकाळी 10,000 परस चड भक्त देवळाच्या वाठारांत हाजीर आशिल्ले. फुडले 6 म्हयने भक्तांक भगवान बद्री विशालाचें दर्शन करपाक मेळटलें. राज्यांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. आयतारा मांद्र्या नायकवाड्यार एका काजू बागायतीच्या माळरानाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले तांणी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. ह्या घडणुकेन सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना, पूण सुमार 20 लाख रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा.
आकोम दारबांदोडा दूधसागर न्हंयचेर न्हावपाक आयिल्ल्या पर्यटकांक थळाव्यांनी पुलिसाच्या मजतीन परतून धाडले. पर्यटकांनी वचपाक विरोध केल्ल्यान गाडयेचे टायर पंक्चर करतले असो इशारो थळाव्यांनी दिलो. फाटले कांय दिसा सावन गरमी वाडिल्ल्यान लोकांची पावलां न्हंयकडेन वळपाक लागल्यात. झारखंडाक गरमेन बेजारिल्ल्या लोकांक आतां मातशी थाकाय मेळटली. झारखंडाक पावसान मातशी हजेरी लायिल्ल्यान जिवाक थाकाय मेळ्ळी. 7 मे मेरेन पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायिल्ली आसा. तशेंच रांचीत लेगीत वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. अमेरिकेत सुमार 50 राज्यांनी H5N1 व्हायरसान म्हणजेच बर्ड फ्लून वाड जाल्या. हाचो चड परिणाम डेरीचेर जाला. हे व्हायरस मनशां मदीं रोखडोच पातळटा. ह्या व्हायरसाची मुखेल लक्षणां म्हळ्यार थंडी, जोर येवप, ताळो दुखप आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार आंग दुखप. H5N1 व्हायरसाचे दुयेंती ह्या व्हायरसाची लागण जाल्ल्या पक्षां कडेन संपर्कान आयिल्ल्यान तांकां हो व्हायरस जाला अशें कळटा. कर्नाटकात डेंग्यूच्या केसींनी बरीच वाढ जाल्या. जानेवारी ते एप्रिलाच्या 30 तारखेमेरेन 1186 केसी नोंद जाल्ल्याचें कळटा. हातूंत 51 सान भुरग्यांचो आस्पाव आशिल्ल्यान हुस्को करपा सारकी गजाल आसा. थंडी, जोर, तकली दुखप, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां. आतां कांय दिसांनीच पावसाक सुरवात जातली तेन्ना आनिकूय डेंग्यूचें प्रमाण वाडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. तेन्ना दर एकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवची. डेंग्यूचे दुयेंस नियंत्रणात उरचे म्हणून भलायकी अधिकारी बी सध्या सज्ज जाल्यात. हालीसराक बॉवल कॅन्सराच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या. हो कॅन्सर व्हडा प्रमाणात तरणाट्यां मदीं जाल्लो दिसून येता. फाटल्या 20 वर्सांच्या तुळेंत ह्या कॅन्सराच्या दुयेंतींनी वाड जाल्या. हो कॅन्सर जावपा फाटलें मुखेल कारण म्हळ्यार सच्च जेवणाच्या आहारात बदल जावप, हवा प्रदूषण आनी खूब कितें. फकत बावल कॅन्सर न्हय तर ब्रेस्ट कॅन्सर, लंग कॅन्सर तरणाट्या भुरग्यां मदीं चड प्रमाणात जाल्लो दिसून येता. तेन्ना कसलीय लक्षणां दिसून आयलीं जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें.